आमी आयज आसा ते वॉटरफॉल कुळे हांगासर आनी ज्या वॉटरफॉलाक लागून हांगासर जो इश्यू आशिल्लो दूधसागर टूर ऑपरेटर्स आनी काही मागणी आशिल्ल्यो तेंच्यो मान्य जायना म्हणून हो वॉटरफॉल चालू जावपाचो उरलेलो आनी काल खंय तरी हो सुरू जातनाच सकाळी बोवाळ जालो। त्या उपरांत माजी खासदार विनय तेंडुलकर बाब हांगासर येवन तांणी मध्यस्थी येवन सीएमा कडेन फोनाफोनी करून हो खंय तरी मागीर काल सुरू जालो आनी काल संध्याकाळी जी मिटींग जाली सीएमा वांगडा आनी तेच्या उपरांत तांकां जे डिसिजन म्हणल्यार सद्या 1 म्हयनो ऑनलायन जशें बुकींग जाता तशी तुमी जीपी चलया आनी जो GTDC चार्जीस आशिल्ले 177 ते 50 रुपया कितें तरी केल्या अशें करून जे कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा आनी त्याच विश्वासाचेर सीएमान दिल्ले एश्युरन्साचेर आयज खंय तरी सगळे हे जीप ओनर्स टूर ऑपरेटर्स हेंच्यांनी आपले हेजे आसा सुरू केल्ले आसा वेवसाय। काल सगळे चालू जाल्ले तितूंतल्यो 110 ट्रिपी जाल्ल्यो आनी आयज सध्या चालू आहा त्या प्रमाणे आतांच्या हिशोबाचेर 135 गाडयो जाल्यात आनी अजून सध्या काय ना आयज नॉर्मली सगळ्याक लोकांक म्हणजे सगळे जीप ओनराक आपयन हाडून जो सीएमान आमचे कडेन मुद्दो मांडलेलो तो आमी लोकांक सांगून लोकांकडच्यान आमी बरी हे घेतल्या आनी लोकांनी आमकां सांगला की 1 म्हयनो चलोवपाक आमकां कांय येना म्हणून पण दोतोराचेर विश्वास धरून चलोवया 1 म्हयनो अशें आमकां सांगलां। कुळेच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू।